ते म्हणतात की जिंकली जाल्यार ते तुमच्याच अलायन्सा येतली म्हणून. नाही त्या खातीर आतांच कित्याक पळय फायनली तूं म्हणटा हांव जर अशें केलें जाल्यार हांव तुमच्याच कुटुंबान येतलो. आज हांवें तुका लग्नाचें निमंत्रण दिलां, आमी लग्न जावया म्हणून आनी सुखान संवसार करुया म्हणून, जाल्यार आज कित्याक ना फाल्यां तुजो डिवोर्स जातलो जाल्यार किंवा आपूण खंय तरी लग्नांतल्यान मागीर तुज्या कुटुंबान येतलो हो प्रश्न. म्हणजे हे म्हाका मातशें खंय तरी कन्फ्युजींग दिसता. म्हणजे दॅट शोज हिपोक्रेसी इज वॉट आय कॅन क्लियरली फील अँड सी. ऑर एल्स इफ युअर एम इज वन अँड वीच इज ऑल वी बिलीव येस इट इज दॅट इज युअर एम, जसो आमचो आसा की बीजेपीक करप्ट आसा म्हणून आमी डिफीट करपाक जाय, जाल्यार एकठांय येवपाक मनोज बाब अडखळे नाशिल्ले. अमित बाब म्हणटात ही कसली सोयरी की तुम्ही सांगतात की आम्ही आज सांगतात की आजच तुमकां प्रपोज करतात. तुम्ही सांगतात की पयलीं तुगेली सगळी साखरपुडो बी जावं दी, मागीर तुगेले उतर दिवपाचें काय ना ते पळोवया. हें कसलें? ही सोयरीक कसली तुमगेली? सोयरीक न्हू पळय कितें आहा, दोळे मारला तेंच्यांनी, आपान आनी काँग्रेसीन दोळे मारलो, तेंचो मोग जालो. आतां कितें जाता, मोग जाल्या उपरांत कॉलेजीन भुरगे आसतात नाजाल्यार स्कुलान नायत म्हणजे दर कॉलेजूच धरया. मोग जाल्या उपरांत तुका डेटीक वचपाक जाल्यार कोण तरी पार्टनर जाय, कित्याक नाल्यार कोणी पळयत एकटोच भोंवतात म्हणून तो कोण तरी वांगडा जाय न्हू, फ्रेंड नाल्यार कोण तरी. आयक तें तेंकां दिसता की ते आमी म्हणून कळ्ळें. पयलीं म्हणल्यार आमी ते न्हू, सो आमी तेका फ्री ना. पूण चल हेंचो आतां मोग जाला, लग्नय आतां जावपाचें थारयलां तेंच्यांनी, इतले सिरियस घेतला. आतां पळय आतां कोणूय जर वांगडा व्हरतालो तो कितें म्हणटा म्हाका, बाबा तूं थंय तुमी बसतले डेटीक, म्हाका कितें आयस्क्रीम नाल्यार खंय तरी कितें तरी दी. सो आमी आमची कंडिशन घातली, आमकां आमची म्हादय जाय, आमकां आमचे स्लम आय गोंयान आहा ते डेमोलिश जाल्ले जाय आनी पोगो बील जाय. पूण हें मान्य ना, तरी ते म्हणटा की आमी तेंच्या वांगडा वचून डेटीक बसपाचें. काय जातलें? हें जावपाक शकना. तुम्ही यो म्हणटात तांकां बरोबर बस म्हणटात आनी आयस्क्रीम मागल्यार सुद्दां दिनात. ती अशी आयस्क्रीम म्हणटात की गोंयची बऱ्याची आयस्क्रीम, तीच तुमी दिवपाक तयार ना म्हणून. वेल्यान तुमी सांगतात दे आर डुईंग दॅट एट द बिहेस्ट ऑफ बीजेपी म्हण. मनोजाक कॉलेजांतले दीस याद आयलेशे दिसता. तुम्ही सोयरीक म्हणटा आमकां सगळ्यांक याद आयलें. इतलें आसपा जाय. म्हाका इतलें खबर ना की तो आयस्क्रीम खातालो काय डेटीक वतालो. प्रश्न जोड आय मीन द लायटर वेन वॉट एवर आय एम सेइंग विदाउट एनी दिस टू हिम. बट जेन्ना म्हजे बरोबर येवपी फ्रेंड आयस्क्रीम मागता ताजें वायट दिसता. म्हजो जर मोग जाला आनी हांव जर म्हज्या मोगाक घेवन भोंवपाक व्हरता जाल्यार म्हज्या मित्रान थंय येवपाक जाय अनकंडिशनली की बाबा तुमचो प्रेम चल्ला बरे भशेन जावनी आनी तुमकां म्हजे कडल्यान जो सपोर्ट जाय तो हांव दिता, कारण म्हाका तुमचें लग्न बरे भशेन फुडें सरिल्लें जाय. प्रश्न हो आसा. प्रश्न आसा म्हादयचो. म्हादयची जेन्ना सभा जाली सांखळेन तेन्ना मनोजान सांगलें की आपूण वेगळी सभा करतलो, आपूण थंय येवचो ना. आनी वायट दिसता ह्या गोश्टीचें की त्या वेळार खुर्च्यांचे फोटो घाले चाराचे 6 मेरेन 15,000 लोक जमिल्ले. ताच्या मागीर मनोजान सांगलें की आपूण गोंयभर भोंवतलो, आपूण गोंयभरच्यान म्हादयक एकठांय करतलो. काँग्रेसचो मॅनिफेस्टो पळय, फर्स्ट स्टेटमेंट इज म्हादयची सेव करप. म्हाका दिसता कोणाकूच भितर डावट ना की आमचो सगळ्यांचो हेतू म्हादय वाचोवपाचो आसा. पण अगेन एज आय एम सेईंग हिपोक्रेसी हॅज इज लिमिट्स. आणि words should match what you are saying. Your actions also should match the words that you are saying, which I don't see matching from RG. And that is why my problem is not with Manoj or RG or anything else. My problem is that if our aim is same, आमकां जर एकूच आमचो एम आसा तो म्हणजे करप्शन आनी डिफीट करपाक जाय बीजेपीक, जाल्यार आमी सगळे हेवे दावे मोग मत्सर सगळे कुशीक धरून एकठांय येवपाक जाय.